लोकांक धाडटोच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या सिंसांनी ताजे सोशी येवन म्हणलें, शेतांतल्या नेराची वपारीची समजणी आमकां दी. ताणें पोर्तिपालोवन तांकां सांगलें, बरें वी वोपता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राजाचीं भुरगीं. नेर नोश्त्यांनी भुरगीं. नेर वोपलो तो दुस्मान. देंवचार लुवणेचो काल, संवसाराचो शेवट. लुवपी देवदूत जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासता तशेंच संवसाराच्या शेवटाक जातलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांतल्यो सगल्यो वायट देखीच्यो वस्तू आनी कोट्यो कोडण्यो कोत्तल्या मनशांक जमयतले आनी उज्याच्या आकट्यान उडयतले. थंय सगळीं रुदोन कोत्तलीं आनी दांत किल्लीतलीं. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यान सुर्यावरी पोट जळटलीं. आयकूंक कान आसलेल्यान आयकुचें.